dăiar capul ticea bugus papa mogacea babai nunuk advernaca burgyank tuja sodna काका सत म्हणतेल्या कोडेई नास जायनाये बगार ससना जीवी ताका मेळचे म्हणून देवाची खुशी मोगाच्या बाबा बहिणीनो ही सांज आज आमी सोमयाच्या कश्टांक वळवळे आनी ताचो मोग नियाळोंक हांगासर आयल्या आज आमकां पळोवंक मेळटात कलाकार पूण मोगाचेनो आज आमी कलाकार पळोवच्या की चड आमी सोमयाचो मोग ताणी करच्या ह्या कार्या मुखांतर आमी नियाळया अशें ही सांज आमकां सोमयाच्या मोगान बरोवन दी आनी आज आमी नियाळूंक येता तें कंतार देवा ध्यानिसुवे वय सोमया आमी नियाळटा तुजो मोग त्या कुर्सार आनी तो कोरो मोग ह्या घडये तुवें आमकां दिल्लो देवा ध्यानिसुवे देवा ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ಮನೆಯೊಳ್ಳು ರಕ್ತದ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಮನೆಯೊಳ್ಳು ರಕ್ತದ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿದೆ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದ
ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊರುತ್ತ ಕಷ್ಟವ ಪಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ ನನಗಾಗಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊರುತ್ತ ಕಷ್ಟವ ಪಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ ನನಗಾಗಿ. ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದ ನಾನು ಧನ್ಯನು. ದೇವಾ ಜ್ಞಾನಿಸುವೆ, ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ. ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಂತಿರುವೆ. ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ, ದೇವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ, ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. इसाया प्रवादी मुखांतर देव आमकां सांगता, खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. केस्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो, ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. ह्या घडये एक घडीभर आमी नियाळया. देवाचो मोग आपल्या पुत्रा मुखांतर ह्या संवसारी ताणें दाखयलो. आमकां शांती मेळच्याक, आमकां गूण जावच्याक आपली कोडूस ह्या संवसारा खातीर, ताच्या पुरचे खातीर बली भेटयली. आज हें गीत आमी नियाळतना आमी जेजूचे गायी नियाळया आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हूण पातयेवया. आनी अशें आमी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत भरया. जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है. हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है.
हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जुल्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा हो है, और सच्चा खुदा हो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है सच्चाई का रस्ता है, सच्चाई का रस्ता है। वो प्यार का दरिया है सच्चाई का रस्ता है, सच्चाई का रस्ता है। जो क्रूस
कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है। आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडून गेल्ल्या, हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो, ताका निश्ठुरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेळये परी लोंक आसतल्या मुखार ओगूस रावतल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मगजनो ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿ हे गीत आमी आयकत आसतना सुमयाचो कोरो मोग नियाळ्या आनी आमच्या पातकांचो भार ताणें घेतला आनी ताच्या मोगान आमी नितळ जाल्या म्हणलें पातयेवया.
ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೋವನ್ನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ಆ ದೃಶ್ಯವು ಘೋರ ಘೋರ ಕ್ರೂರ ಅತಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮನನೋವಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡಿದೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೋವನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ಆ ದೃಶ್ಯವು ಘೋರ ಘೋರ ಕ್ರೂರ ಅತಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮನನೋವಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನಿನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೋ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಕಾಯುವ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ಶಿಲುಬೆಯೋ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಕಾಯುವ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಈ ಶಿಲುಬೆಯೋ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಚಾಟಿಯ ಹೊಡೆತ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಚಾಟಿಯ ಹೊಡೆತವ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಶಾಪವ ನೀ ವಹಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳನೆ ನೀ ನಡೆದೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆದೆ ಅಪಹಾಸ್ಯವ ನೀ ಸಹಿಸಿದೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದೆ ಅಪಹಾಸ್ಯವ ನೀ ಸಹಿಸಿದೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದೆ ಪಾಪ ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ತಾಪ ಹೊತ್ತು ನೀನಂದು ಗೋಳಾಡಿದೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೋವನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ಆ ದೃಶ್ಯವು
घोरा घोरा क्रूरा ಅತಿ ಕೌರ್ಯ ಮನನೋವಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡಿದೆ वाटेच्या भक्तीपणाक तयार जावन खंतारांक गायलेल्या आनी नियाळ दिल्ल्या ऑल्बिन ऑस्बंड आनी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा प्रेम मुलबो आनी ताजो पंगड कुर्सा वाटेचो नियाळ आनी खंतारां गायतात आनी तशेंच विन्सेंट फर्नांडीस आनी ताजो पंगड हर एक अस्त्यासवाक संबंद जाल्ले दृश्यावळी आमकां दाखयतात. दर्शन दी सोम्या उदा आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दी सोम्या जेजूच्या दुखींची कुर्सावाट. दूख सबारतरांची आसता, कुडीची आंतरीक तशें भायली, सोसूंक जावचें तसली, सोसूंक असाध्य जावन आसची. रगत वाराय नासता बगची वा रगत वारोवन बगची दूख. जेजून बगलेली दूख निरंतर तळमळ्यांची आनी कळवळ्यांची जावन आसली. देवा बापाची अगाध कृपा ताका आसली. जेजूचे पवित्र कुडीतावन ते वेळी रक्तपात जाल्लो. ते वेळी ते पवित्र रगत जेरुसलेच्या रस्त्यांनी शिंपडाल्लें आनी वाळिल्लें. पूण आयच्या संवसारांत आयिल्लें अनवार कोणेय चिंतूंक नातलें, स्वप्नेवंकी नातलें. कोविड-19 वा कोरोना व्हायरस संवसारार आयिल्लें. कोरोना पिडेचें कर्ग 2020व्या वर्साच्या सुरवेर गूण जायनातली पिडा जावन मनशा कुळाचेर देवलें. ह्या विशीं मेल्लेल्या लोकांचे, कश्टल्ल्या आनी कश्टतल्या लोकां विशीं इल्लो नियाळ आनी तांचे खातीर ही कुर्सावाट भेटोवया.
सेवा करू आमच्या वावरात दिवुरबा तुझे संकार आमच्या काळजानी परकुरपा दुनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरात दिवुरबा संसार हो जागो जावच्या क्रिस्ता सेवेत वाटो घेवच्या कुरपेचो पावस आमचेर शिंपड या शिसातय तुझ्या सागरांतय आयल्या तुझे संकार आमच्या काळजांनी परकुरपा दुनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरात दिवुरबा पयले स्तेफान जेजूक मरणाचे फर्माण दितात वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवासोवे आसलो आनी तस्सो शब्द मनीस जावन आमच्या पातकांची सुटका दिवच्याक या संसाराक आयलो तसल्या निरापराधी जेजू क्रिस्ताक आमचे पातक अपराधी करून पिलाता उजीर उबें करता आता सांगा या मनशाचेर तुम्ही कसली फिर्याद घेऊन आयल्यात आमचे देव टेम्पल मोडल्यार 300 दिसांनी ते उबे करतलो म्हणून आमच्या देवाची त्यांनी निंदा केल्या वैताने निंदा केल्या वैताने निंदा केल्या वैताने निंदा केल्या वैताने निंदा केल्या लोक तुझे विरोध अपराध म्हणतात ताका तू किते म्हणताय अपराधासात कसले अपराध हो आपणाक आपण सुदेवाचो राय म्हणता किते तुझू देवाचो राय हांव राय म्हणून तुवेंच मुळे यास घडये तुका सुटका दिवची या खुर्सांची पदवी म्हाका आसा म्हूण तू नेनायगी वयर तावन तुका ती दिवंक नासली तर ती पदवी तुका आसची म्हाका हाचेर कसलोसो अपराध मेळना पूण पास्काच्या परबे वेळार एकल्याक सुटका दिवची एक दास्तूर आसाने तर तुम्ही सांगा जुदेवांच्या रायाक सुटका दिल्यार जाय की या बाराबासाक सुटका दिल्यार जाय बाराबासाक सोडू बाराबासाक सोडू बाराबासाक सोडू बाराबासाक सोडू वरा ताका या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही ते तुम्हीच पळोवन घेया
काड ताका कुर्साय ताका. लोकाची ही बोब कठीण जावन आसली. ह्या अखंड बोबे वरवीं पिलात निराशी जाल्लो. जेजूक ताणें सोडूंक कितले प्रयत्न केल्यारी लोक कसलोसो अवकाश दिनातले परी बोबाडतालो. पिलातान आपलो हुद्दो उचलात म्हणल्यार भियान जेजूक मरणाचें फर्माण दिजेस पडलें. फर्माण तरी कसलें? आतांचे परी 14 वर्सां ह्या मरण पर्यंत जैलांत वा गोमट्याक दोरयेचो पास घालून फाशी हें पुरा कसलेंय न्हय. हें एक कठोर नालिसायेचें सोरांक अत्याचारींक दिवचें तसलें फर्माण. कुर्साचें मरण. आपलो कुरीस दोंगराचे तकले पर्यंत वावून आपलेंच बलिदान करचें कोण तरी चिंतूंक सखात गी. घडीत पयलें भारतांत भुरग्यां वयर, तरुण चलयां वयर, स्त्रियां वयर पाशांवी अत्याचार जायनातलो राज्य ना. हातूंत 50% प्रायेक पावून आसलेली, तशें 18 ते 30 वर्सां भितरलीं जावन आसात म्हणून केंद्र सरकाराच्या नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड्स ब्युरो ह्या संस्थ्यान वर्दी दिल्या. दिसान दीस भारताचेर 89 अत्याचार जावन आसात. अत्याचार केल्ले सडावत संत्रस्त चलयांक वळखीचेच जावन आसात. तिच्या कुटुंबा भितरले इश्ट, ऑफिसांत सांगाता काम करतले इत्यादी मनशांनी केल्ल्या अत्याचाराची प्रकरणां दाखल जाल्यान सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टांनी अत्याचारींक मरणाचें फर्माण दिल्यारी तें जारी जाल्लें भोवूच विरळ. मरणाच्या फर्माणांतून सुटून थोड्याच काळाक जैलांत आसून परत फाटीं येवन फिर्याद दिल्ल्या चलयांनी आनी तांच्या घरच्यां वयर फारीकपण घेतलेले दाखले जायते आसात. पूण जेजूक दिल्लें मरणाचें फर्माण फारिजेव आनी शास्त्रीच्या शिकवणेन आनी लोकांच्या भियान एकाच व्यक्तीन जारी केल्लें. कसलोच गुन्यांव नासता लोकांक शुभ वार्ता पासारन निराधारांत थंय अजापां तशें तांची पातकां भोगसून फकत 3 वर्सांच्या परगट जिणे खातीर जेजूक लाभलेली भिरांकूळ शिक्षा. मागणे. अबल चलयांचेर निरंतर अत्याचार चलच्या ह्या काळार एकसुरे आसलेल्यांक जेजू तुजें रक्षण दी. अत्याचारींक कठोर शिक्षा दिवचें काम आमच्यो कुर्ती एकीनपणान करून दीत. सोम्या काकोतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. जेसो गुर्त जावन आसलो वो कुरीस जावं पवलो
मनशा कुळाक सोडवणेचे हातेर. सुदैवांच्या राया आता कुरीस घेऊन तो भारादीक कुरीस जेजूच्या खांदार दिताना जेजून बगलेली दूख विशेष लजे भरीत जावन आसलेलो कुरीस मोगान पटलून धरून जेजू उमो दिता आनी आमचें साल्वसांव हे घडयेतावन आरंभ जाता. जेजून वेंग मारलेलो कुरीस आमकां येवच्या भोगच्या कश्टांचो बायलो गुर्तू मात्र. पूण तो जडायसो कुरीस शिपायांनी जेजूच्या भुजार हाळवायेन दवरलेलो न्हय, क्रूरपणान तो घाल्लोलो. दूख आनी लज आटापलेलें हें दृश्य आयच्या संवसारांत ती घडता न्हय गी. घडीत दुसरें लॉकडावन एकानेकी 2020व्या वर्सा मार्चांत घोशीत करतना कांय तयाराय करनातले. जायते कामगार दिसापुरत्या कामाक सांबाळ घेवचे. उत्तर भारतांतून आयिल्ले विविध कामान पोट भरचे कितलेशे जण निरंतर कश्टाले. अचानक आपणाच्या खांद्यार दिल्ल्या संकश्टांक सरकाराक दुरसूंक लागले. सडावत लोकांची कामां गेली आनी जेवणाक खाणाक सयत गतना जाली. उत्तर भारतांतून कुटुंबाची भूक थांबोवंक दक्षिण भारताक पावलेल्या एका कुटुंबाची कथा ही. अशोक बेहरा म्हणलो 30 आनी 6 वर्सांचो ओडिसांतून आपल्या बायले आनी 4 वर्सांच्या भुरग्यां संगी चेन्नई आयिल्लो. कामाक लागून थोड्याच दिसांनी अचानक लॉकडावन घोशीत जाल्ल्यान तेवशिल्ल्यान गांवाक वचोंक जायनासता. हेवशिल्ल्यान चेन्नई रावोंकी जागोनांतल्यान ती दुकां गळोवंक लागलीं. आपल्या दोगां चेडवां भुरग्यांक गांवांत सोडलेल्यान तांची दूख विपरीत जाली. कशेंपुणी गांवाक पावत जाय म्हणलो निर्णय घेतलेल्या अशोक बेहरान आपल्या सायकलार पोतिणेक आनी भुरग्याक बसोवन 1100 किलोमिटर पयस आसलेल्या हळ्ळेक 7 दीस पोयण करून थकल्यारी हट्ट सोडिनासता पावलेल्या ह्या कुटुंबान वाटेर अनिरीक्षीत घटनांक फूड करून निमाणें जीक आपणायली. ही खरीच एक साक्ष जेजून वोविल्ल्या कुर्साक. मागणे जेजू, ह्या कोरोना वरवीं तुवें स्वीकार केल्ल्या कुर्साक आपणावन कश्ट सोसून मरण सयत पावल्यात. तांकां सर्वांक सासणाचो विशेव दी आनी आमकां सर वायटांतलें पिडे शिडेंतलें राख आनी सांबाळ. सोम्या काकोत आमची कर, सोम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुखेस्त काळजा तू कशे सोंसताई, तू कशे सोंसताई, तू कशे सोंसताई. तुझ्या पुताचेर चलोवची हिंसा तू कशे सोंसताई, तू कशे सोंसताई, तू
ताजे फरमान घेऊन कालवारीच्या दोंगरा कुशीन वाट समकाता माथ्यार कांट्यां सोकुरो अगमानानी कळवळता जेर बांदांच्या मारांचे गाय दुगीन तो वळवळता इतल्या मोगाच्या पुताक आपल्या ये स्थितीर पळयताना एक आवयची ती पगणा तूं कशें पगताय तूं कशें पगताय ये मरिये तूं कशें पगताय ये मरियेच्या दुखेस्त काळजा तूं कशें सोंसताय तूं कशें सोंसताय तूं कशें सोंसताय. तिसरें स्टेसान जेजू पयले फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. मनशाचे पाताक कितले कठीण मनशाक बरें केल्लो तो सुसोमी खुर्सा पोंदा पडटा. उठू उठू घे तुका कुरेस. जेजून वोवंसो कुरीस कांय हळवायेचें लांकूड न्ही, निब्बोर ताचें वजन आमच्या मोगा खातीर आमच्या सलवसवा पासून बापाची कुशी जारी जावंक आसली. पवित्र पुस्तकांत जेजू 3 फावटी कुर्सा संगी धरणीर शेवटाता म्हूण आसल्यारी तो खरोखर नित्राण जाल्लो जाल्ल्यान सबार फावटी त्या कुर्सा पंदा तो पडला जावंकी पुरो. धरणीक शेवटोवची एक ल्हान दूख सयत आमच्या जिविताक निराशेचें कत लायिल्ले संदर्भी सबार आसयेत. घडीत तिसरें फाटल्या वर्सांनी आमच्या देशान सबार निरुद्योगी जीवघात कन्मेल्यात. सगळ्या देशान हर एका घंट्याक एकलो जीवघाता वरवीं आपलें जिवीत संपयता. फाटल्या वर्सांनी लगभग 10,000 दादल्यांनी जीवघात केला. बँकांनी या इतर कडेन काडलेलें रीण फारीक करूंक जायना म्हणल्या कारणाक सगळें वजें कुटुंबांतल्या पत्नीचेर वा भुरग्यांचेर थापून कितलेशा रयतांनी आपलें जीवन अंत्य करून घेतलां. नववधू आनी 2,000 वयर दादले फाटल्या थोड्याच वर्सांनी जीवघाताक शरण जाल्यात. जाल्यार 40 आनी 2,000 वयर स्त्रियो आनी चलयो जीवघात करून मेल्यात. हातूंत सडावत 60 वर्सां वयलीं जाल्यार 18 तावन 30 वर्सांचे तरणाटेय सबार आसात. जिवितांत जायतीं ल्हान व्हड गणितां घडटात. ह्या गणितां वरवीं थोड्यांची मनस्थिती चंचल जाता आनी तीं निराशी जातात. वय जेजू कितले फावटी पडल्यारी उठलो आनी कुर्सा बराबर सोंकोंक लागलो. ही देख आमी सर्वांनी घेवची बरी. मागणे जेजू, तुज्या निरंतर पडण्या वरवीं तुवें बगलेली दूख आमच्यान आटापूंक जायना. पूण म्हज्या हर एका पडण्यान म्हजो भावार्थ, भरवसो आनी धैर्य उणें जावंक सोडिनाका.
सोम्या काकोदामचीकर सदैव मये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेसूचेर रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशाकुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा नष्टानी नष्टान सामताल्यानो मोतीची पिडा बगतेल्यानो शांतेच्या बंदरांत आपल्या कोपात तुमकां तो आपयतासा मनशाकुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशाकुळाचो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मोकाड जेसू तुका आपयता मोकाड जेसू तुका आपयता संवसारी मोगाक बुलनाका पाटल्यान तुका दूर सातात संवसारी मोगाक बुलनाका पाटल्यान तुका दूर सातात मोगा बीन आसच्या काळजानो मोगा सोदर्यो आवडेता मोगा बीन आसच्या काळजानो मोगा सोदर्यो आवडेता कालवारीच्या तोंगरातावन चितेश्ट रायतो हाक दिता कालवारीच्या तोंगरातावन चितेश्ट रायतो हाक दिता तुका पोळ्यो तुका गोळोन वेंगेत आपल्या आपयता सोतेच तेसां जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता सिमियोनची उतरां मोरयेच्या मोती पडद्यार येतात देवान या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आणि दूख एक दारीचे तलवारी बरी तुझे काळीस पापशितले
कोणी नेणा जेजूची आनी मोरयेची भेट केन्ना जाल्ली म्हूण ती एकामेकाचे भेटेक कितली आशेतालीं जावयेत. सोबीत सुंदर आपणेच शिवलेल्या दगल्यार मोरयेन जेजूक निमाणे पावटी पळयल्लो जावयेत शिसासंगी जेसेमनी मोळ्याक मागण्याक वेचे ते राती. त्या नंतर जेजूची आनी मोरयेची भेट जावची खुरीस वावोवन कालवारीक वेचे ते वाटेर. हा कसली दिश्ट ती जायनाका. सोबीत आसलेले जेजूचे मुखामळ विद्रूप जावन रगात वाळून निस्तेज जाल्लें आसता पयसा पयस रावून पळोवच्या मोरयेची बोगणां कशीं आसतलीं. थंयसर उलोवणें नातलें, फकत दिश्टी उलयताल्यो. घडीत चवथें आवयचो मोग कसल्याय सवालाक फुड करूंक प्रेरण दिता म्हूण अफगाणिस्तान क्रिकेट खेळगडी हशमतुल्ला शाहिदीच्या जिवनांत रुजू जाता. इंग्लंडा विरोध खेळटना 140 किलोमीटर वेगान आयिल्लो मार्क वूड हाचो बॉल शाहिदीच्या हेल्मेटाक लागलेल्यान शाहिदी थंयच तकली घेवन पडलो. शाहिदीचें हेल्मेट फुटल्यारी शाहिदी उठून परत खेळ्ळो आनी अर्दें शतक ताणें संपयलें. दाक्तेरान परीक्षा करून तुवें मुखार खेळचें नाका म्हूण कितलें पोरातल्यारी शाहिदीन दुसरें हेल्मेट हाडून खेळ मुखार शिलो. खेळ समतच शाहिदी म्हणालो, म्हज्या खेळा फाटली सकत जावन आसा म्हजी आवय. आख्खो दीस ती टीव्ही मुखार बसून म्हजो खेळ पळयोनूच आसता. हांव खेळनासतना भायर गेलो जाल्यार तिचो आकांत खंडीत सोडटलो म्हूण हांव जाणा. आदल्या वर्सा म्हजो बापूय देवादीन जाल्लो तेन्ना तावन ती आकांताक वळख जाल्या आनी तिका दूख दिवंक म्हाका नाका अशें म्हणालो. एक आवय कितली म्हत्वाची आनी आपल्या भुरग्यांक तिणें दिवची प्रामुख्यता मोरयेच्या जिणेंत ती उखलून दिसता न्ही. मागणें जेजू आयच्या संवसारांत भुरग्यां पासून विळाप करच्यो स्त्रियो आमचे मदें साबार आसात. अकालीक मरणान या इतर संदर्भांनी भुरग्यांचो वेगळासार सोसून व्हरूंक तशें हात सुकून गेल्लीं भुरगीं मन परिवर्तन जावन फाटीं येवंक तुजो आदार आनी कृपा तांकां लाभय. सोम्या काकोत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. पांचवें स्तेसांव सिरेनाचो सिमाव जेजूक कुरीस वावोंक कुमोक करता. जेजू कुरीस घेवन येत आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतात. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी पळयल्लोच जेजूचो कुरीस वावोंक बलात्कार केलो. कांडगे कसो कुरेस नांतर तू काय जडबंदांनी मारतेल्या चल मुखार.
जावयेत कामातावन थकोन घरा पाटिवेच्या सिमांकू शिपायांनी दर बांद करून जेजूच्या कुर्साक खान दिवंक लायलो. मोन नातलें तरी ताणें केल्ली ही करणी जेजूची दूख करीस उणी करूंक सकली. दुबळे निराधारी दिसपट्ट्या ग्रासाक अत्रेकचे आमचे मोदें कितलेशे जण आसात. आमी तांकां गरजे पुरती तरी कुमोग केल्या गी. घडीत 25 लॉकडाऊन या कोरोना प्रसार जावच्या वेळार अनाथ आश्रमांनी निर्गतिकांच्या घरांनी व गुडसुलांनी प्रायवंताच्या वृद्धाश्रमांनी आमचींच मनशां आसलीं. या आसात जावंकय पुरो 2 उतरां उलोवंक आमच्या येण्याक ती राखून आसूंक पुरो. कोरोना संदर्भात आमकां निर्बंध आसलो. आतां तरी एक काकोळटीची दिश्ट घालचें प्रयत्न आमी करीत न्ही. कोरोना विरोध आपलो जीव रिस्केर घालून पिडेस्तांची सेवा केल्ली जावन आसात. आमचे धाकटेर नर्सां वार्ड बॉय आनी इतर कामाची आस्पत्र्यांनी काम करची. ह्या संदर्भात केरळाच्या पट्टमतिट्टा सरकारी आस्पत्रेंत थंयच्या शिबंदेन एक रांदपाचें कूड स्थापीत करून पिडेस्तांक धाकटेरांक नर्सांक तशेंच सगळ्या वैद्यकीय शिबंदेक तांणी आपल्या गरज आसले बरी भोगूंक जाय म्हणली आशा पूर्ण केली. मात्र न्ही आतांय ही सेवा ती दिवनूच आसात. मागणे आमच्या ल्हान भावा भयणीक कुमोग करूंक कृपा आमी मागया. आमी सर्व म्हणया सोम्या आमकां कुरपेन बर. निराधार्यांक तशें गरजेवंतांक कुमकेचो हात दिवंक हेरांच्या कंत बेजारायेंत सांगात दिवंक पिडेन वळवळच्या बावंडांचेर एक मोगाची दिश्ट घालूंक पेल्याच्या सुखादुखांत वांटेली जावंक सोम्या काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. निराशेच्या वेळा अकंताच्या काळा आसरो मनशा कुळा तुझ्या पाया तळा एक मरिये जिणेत येवची काळी मोडा कष्टांनी दूख पिडा शिडा कृपेन तुझ्या सांबाळ आमकां कडच्या वेळा ती हवगडा ये मोरिये ये मोरिये निराशेच्या वेळा अकंताच्या काळा आसरो मनशा कुळा तुझ्या पाया तळा एक मरिये निराशेच्या वेळा. सवेस्तेसा वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुस्तक. एक जुदेव कुळयेची वेरोनिका स्त्री सोम्याचे आटे विटे पळोवन तैरान मुखार येता
रक्तान गामेल्ले क्रिस्ताचे मुखामळ आपल्या तुवाल्यान पुसता. एक सली शिपायांचे गणने करिनासता शीद आयली आनी आपल्या शेल्यान तिणें जेजूचें रक्तान बुडलेलें मुखामळ पुसलें. शिपायांनी पाटी लोटलेल्यान ती असहायक जाली. तोवळ तिणें आपल्या शेल्याक उमो दिवन हळवायेन तो सोडयलो. तेदना कितें पळोवचें, जेजूचें मुखामळ त्या शेल्यार कसलां. वर्तो तिचो संतोश आनी विशेष तिचो भावार्थ. घडीत सवें वेरोनिका तसल्यो धैर्यादीक स्त्रियो आमच्या समाजेंत जायत्यो आसात. पूण उन्नत स्थानार आसलेले प्रबल व्यक्ती स्त्रियांची हक्कां दमन करूंक पळयतात. पूण धैर्यवंत थोडीं आपलें कर्तव्य कितले कश्ट जाल्यारय पाळटात. छत्तीसगड गांवची संतोशी माणिकपुरी म्हणली स्त्री 8 म्हयन्यांची गर्भस्थ जाल्यारय कोरोना व्हायरस सगळ्यान प्रसारून मरणाचें भें आसल्यारय आरोग्य सेवा कार्यकर्त जावन आपलें कर्तव्य ती विसरली ना. चड उमेदीन ती पिडेस्तांची भलायकी सदांय विचारून तांकां ती कुमक करताली. आपणाक अशी म्हज्या देशाची सेवा करूंक वर्तो आनंद भोगता. म्हजो पती आनी म्हज्या कुटुंबाचो वर्तो सहकारी म्हाका आसा म्हणाली. वेरोनिका पुरी कश्टान पिडेंत आसल्या जायत्यांची तिणें दुखां पुसली. मागणे वेरोनिका तसल्या धैर्यादीक स्त्रियांची आमच्या समाजेक गरज आसा. मुख्य जावन अस्कत विधवींक, प्रायवंतांच्या घरांनी आनी आश्रयांनी आसलेल्यांक, अत्याचाराक बली जाल्ल्यांक कुमक करूंक वेरोनिका तसल्यांची आमकां गरज आसा. जेजू असल्या स्त्रियांक तूं रुता कर आनी धैर्यान भर. सोम्या काकोदामचेकर, सदैव माये मागता उपकार कन्सय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. लेकानी मिदनातलो मोग देवा मोग सासवीक मोग खंयच्याय कश्टा वेळा कसल्याय दुश्ट काळा रक्षक म्हजो तो तेंच म्हजें भाग तडानी कडनातलो मोग देवा मोग शाश्वीत मोग. सातवें स्तेसांव जेजू दुसरे फावटी खुर्सा पंदा पडटा. पातकाची जडाई इतली की त्या जडाये पंदाक सोडी जेजू परत पडटा.
रगात सगळ्या कुर्सा वाटेर वारावन जेजू हळवायेची मेटां काडून सल्ल्यारी कुडींतलें त्राण ताचें हारवून गेल्लें जाल्ल्यान कुर्साची जडाई वावोवची तितली सकत ताच्या जिवांत नातली. मुखली मेटां काडूंक सकानासता जेजू धरणीक शेवटालो. दुसरे फावटी पडटना जेजूची दूख करीस दोडती जाली आसतेली. घडीत 7वें मनीस ल्हान वा व्हड युवजण वा मलगडे नागरीक मेटां चुकोवन पडल्यार व्हडली गजाल जायना. पूण थोड्यांनी जाय म्हणून करचीं कर्तुबां दुसऱ्यांक बोड जोखूंक कारण जातात. सुळ्या लागसर कॉलेजीक वेच्या कार्तिक म्हणल्या चल्यान आपणा कडेन मोग करिनातल्या चुकीक रस्त्यारच सुर्येन तोपून अक्षता म्हणल्या चलयेक जिवेशी मारले. जायत्या तेंपातावन आपणाचो मोग कर म्हूण पाटीक लागिल्ल्या कार्तिका लागीं अक्षताक मोन नातलें. मोगाची एक मात्र कूस वन सायडेड लव पळयल्ल्या कार्तिकाक हें पडणें मरेकार जालें. सूख आदारूंक ह्या वडिलांक दुखोवंक मोन नातलेल्या अक्षताक मरण लाभलें. आतांची युवजणां असल्या सभार संतींनी कितलेशे फावटी चुकून पडनात दी. मागणे जेजू तुज्या निरंतर पडण्या वरवीं तुवें बगलेली दूख आमच्यान वर्णूंक जायना. पूण म्हज्या हर एका पडण्यान म्हजो भावार्थ आनी भरवसो केदींच दंडळोवंक सोडिनाका. सोमिया काकोता आमची कर. सोमिया काकोता सदैव माये मागता उपकार कंसय गायच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तोंडांत उलय सदां बरी उतरां मनांत पेल्या विशीं नितळ चित्रां सदांच जिवितांती दोन सुत्रां उगडास्त भोरया सदां. तोंडांत उलय सदां बरी उतरां मनांत पेल्या विशीं नितळ चित्रां सदांच जिवितांत दोन सुत्रां उगडास्त भोरया सदां. आठवें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक पुजयता. सोम्या 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 रडानाकात तुम्ही मुझे बसत बगार रडा तुम्ही तुमचे बसत आणि तुमच्या भुरग्या बाळा बसत. रडा नाखात मुझे पसोतू बघा रडा तुम्ही तुमचेच पसोतू आणि तुमच्या भुरग्यां पसोतू. जेजून आपूण इतल्या दुखीन आनी कळवळ्यांनी भरून आसल्यारी स्त्रियांक भुरग्यांच्या जतने विशीं कित्याक सत्राय दिल्ली जावयेत. जावंक पुरोगी मुखल्या दिसांनी संवसारांत भुरग्यां वरवींच कंगाल जावची निराश्रीत जावची जायतीं आवय बापूय आसतेलीं म्हणलो दिश्टावो घेवन गी. जेजूचे कश्ट वळवळे पळोवन
ताका बुजोवंक जेरुजालेमाच्यो स्त्रियो सबार मैलां चलोवन आपल्या भुरग्यांक घेवन आयिल्लीं आसतेलीं. पूण जेजू तांचे कश्ट जाणा जाता आनी आपणा खातीर तांणी दूख भोगची नाका म्हूण सांगता. पेल्याक बुजोवची ही करणी आमकां एक देख जावं दी. घडीत 8वें अख्ख्या संवसारांत 60 भुरगीं मरण पावची भारत देशांत. 2017व्या वर्सा 8,02,000 भुरगीं आमच्या देशांत मरण पावल्यान. पूण कर्नाटकांत हो संख्यो इल्लो उणो आसा. देशांत फकत 70.9% बालशांक मात्र वैद्यकीय चिकित्सा लभता म्हणून राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य समिती सांगता. आमच्या देशांत वर्साक 2.5 करोड भुरगीं जल्मातात, पूण 2,000 वयर भुरगीं सदांय मरण पावतात. युनिसेफाच्या वर्दे प्रकार 20 वर्सां बरनांतल्यो चलयो गर्भेस्त जाल्ल्यान बालशांचें मरण चडलां. कारण तांकां ह्या विशीं समजोणी आनी शिकप सारकें नासलेल्यान हो प्रमाण चडला. कारणां साबार आसल्यारय आवय जातेल्यांक सारकें शिकप ना जावचें, कुडींत रगत नासता रक्तहीन जावचें, प्राय भरच्या पयलेंच आवय जावचें, सवलत्यो नासतना हडलेंत वस्ती इत्यादी सरकारान चिंतूंक जाय जाल्ली संगत जावन आसा. भुरग्यांचें देणें नासता कोरगोंच्या आवयांक जेजू पेसांव घालून दी आनी तसल्या जोड्यांक भुरगीं जल्मोवन तांचे जिणयेचेर आशे किरण फांकोन दी म्हूण आमी मागया. मागणें. भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें. जेजू, तूं भुरगो जावन आसतना कशें वडिलांक काल जावन आसलोय तशें सर आमच्या भुरग्यांक तूं राखणी सांबाळ. भुरगीं नातलेल्यांक भुरग्यांचें देणें दी. सोम्या काकोत आमची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कन्सय गायच्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. नवे स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. तिसरे फावटी कित्याक? मनशाक पातकातावन सुटका दिवचे खातीर जेजू कितलेय फावटी खुर्सा पोंदा पडोवंक तयार आसा. त्या वेळा मात्र ताचे मिसांव संपूर्ण जाता. उठू उठू आता खुरीस घेऊन चल. ना, खंडीत ना. नित्राणी जेजू तो भरादी कुरीस खंडीत वावोवंक सोकसो ना. कित्याक हे शिपाई जेजून कुरीस वावोवनूच कालवार दोंगर सडा जाय म्हणून वत्ताय करतात. कित्याक हे क्रूरी शिपाई जेजूच्या रक्ताक ताणेल्यात. रक्ताच्या विकळापाक राखचे हे शिपाई जेजू पडोवंक सू आशेतात गी. जेजू तिसरे फावटी पडलोसू तेन्ना थंयसर आसल्या शिपायांनी ताका पडलेल्या वयर कोठायलो. हा, जेजूचेर बिरमोत पावसो, ताची दूख समजोसो कोणूच ना म्हळ्यार.
घडीत नवें मुंबई लागीं तकूर म्हणल्या हळ्ळेंत रिक्षा चलयतल्या ओम प्रकाश सिंगाची धूव मान्या सिंग फेमिना मिस इंडिया 2020व्या वर्साची रनर अप चॅम्पियन जावन विंचून आयल्या. ह्या स्पर्धांत आपणे भाग घेतल्यार यशस्वी जोडीनगी वा सालवणी म्हणलें तिणें चिंतूंकच ना. चलयांचें नंदन जाय जाय म्हणली दूरदृश्टी घेवन ती मुखार सरली. आपूण पडल्यार उरची सखत आपणाक आसा गी म्हणलें तिणें चिंतूंकच ना. तुवें तुजें स्वरूप आरशान पळयलां वे म्हणून कॉलेजींत तिच्यो मुस्किऱ्यो करची जायती आसली तरी तिणें धैर्य सांडलें ना. कितले फावटी पडल्यारय आपूण साधन मुखार सितेली आनी काळी सावळी गोरी म्हणून भेदभाव करच्या हर एकल्याक प्रत्येक जावन चलयांक हांव मेलफांत जातली म्हूण तीर निश्चय तिणें केलो. आनी फेमिना मिस इंडियाची रनर अप प्रशस्ती तिणें जोडली. शाबास मान्या सिंग. कश्ट दग्ध दुखांनी भरलेली जिणी कठीण श्रम तुवें घेतल्यारय यशस्वेची शिखराक तूं पावली. मागणे जिवनांत यशस्वी कोणायकी सोदून येना. कश्ट काडून प्रयत्न केल्यार कसलोय दोंगर चडसो कश्टांचो न्ही. जेजू आमच्या जिणयेंत येवचे कसलेय कश्ट फूट करूंक कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. आतां सेमिनरीचो रेक्टर भोवमानादीक दोतोरू रोनाल्ड सेरावो जिविताची कुर्सावाट ह्या विशयाचेर आमकां प्रवचन दितालो. आमी सक्तांनी भक्तीन आयकुचें. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमी प्राजीत काळार आसा. ह्या प्राजीत काळार आमी कुर्साची महिमा नियाळता आनी पास्कांच्या फेस्ताक तयाराय जाता. कित्याक जेजूचो कुरीस आसा आमच्या भावार्थाची बुन्याद आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें घडीत आसा आमच्या क्रिस्तांव जिविताचें हातेर. देखून कुरीस करेज मासो केंद्र आमच्या ह्या करेजमाच्या काळार आमी आयताराची हप्त्या मदें देवस्तुतीची कार्यक्रमां विशेश जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. ह्या करेजमाच्या काळाक पुराक जावन गितां कुर्सांची वाट आनी हेर भक्तीपणां आदारता. आनी ह्या सकट भक्तीपणा पैकी कुर्साची वाट प्रमुख आसा. ह्या कुर्साच्या वाटेंत आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो पाशांव कश्ट आनी मरण नियाळता आनी आमच्या भावार्थी जिविताक उजवाड जोडटा. तवळ तवळ कुर्सा वेळी आमी म्हणचें एक उतर आसा, उलो आसा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संवसार. हो आसा आमच्या भावार्थाचो गूट. हो आमी कनिश्ट 14 पोटी ह्या कुर्साच्या भक्तीपणा वेळी उसारता. आनी तो जर तर आमच्या जिविताचो
आनी आमच्या आत्मीक जिविताचो एक प्रमुख वांटो जाता त्या दाळा आमी निजायकी भागी. कित्याक कुरिसासा न्हयच केवल आमच्या भावटाचो गुर्तू बगार कुरीस आसा आमच्या क्रिस्तांव जिविताचें केंद्र आनी बुन्याद. जर कुरीस ना पुनर्जीवन पडना. जर जेजूचें कुर्सा मरणाचें चिंतप ना आमचें जिवीत एका रितीन व्यर्थ म्हणयत. कित्याक हर एक मनीस जल्मता आनी मरता पूण पुनर्जीवन जाल्लो व्यक्ती आसा तो एकलो आमचो सोमी आमचो सोडवणदार. देखून सोम्याचो खुरीस जाता आमकां वाट पुनर्जीवनपणाक सासणाच्या जिविताक. देखून आमी कुर्साक मान करता कुर्सायल्ल्या जेजूक आराधन करता आनी ह्या वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत भावार्थाचें जिवीत अर्थाभरीत करूंक सदान करता. कुरीस आमकां क्रिस्तांवांक जिविताचें केंद्र आनी आमकां सगळ्यांक आत्मीक जिविताची झर. कुर्सा सावळेंत रावल्यार मात्र जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमकां समजोंक आदार जाता. थंयसर आमकां विशव मेळटा समाधान मेळटा. कुर्सा म्हळी मात्र आमच्या जिविताचो अर्थ समजोंक आमकां साथ जाता. फाटल्या एका वर्सांतावन आमी सगळीं कोविड-19 परिगतींत आसा आनी की संपूर्ण रितीन आमी ह्या परिस्थितींत भायर येवंक ना. आनी ह्या एका वर्सांतावन आमी जायतीं सवालां जण एकल्यान वैयक्तीक जावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या उलोवण्यांत तवळ तवळ आमी विचारल्यांत आनी आमच्या खंयच्याय सवालाक आमकां जाप मेळोंक ना जावयेत. कित्याक हे कश्ट, कित्याक ही पिडा, कित्याक ही एका रितीची बंदड आमकां आमचें जिवीत आमचो वयवाट चलोवंक कित्याक हे अडखळ म्हणून आमी जायते पटी सवालां केल्यात आनी हांव चिंतां ह्या सवालांक आमकां जाप मेळोंक ना. कुर्सार जेजू त्या वळवळ्या मदें आसतनाय ताणेंय जायतीं सवालां विचारलीं आनी ह्या सवालाक मौनपण ताका जाप जावंक पावली. कुर्सार ताका आपल्या बापानी सांडला म्हणलें चिंतप उदेलें आनी ताणेंय म्हणलीं उतरां, बापा तुवें म्हाका सांडलां, देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलां. आनी देवा बापान ताका जाप दिवंक ना. देव बाप मौन रावलो आनी ती मौनपणाची जापच ताची जावंक पावली पूण ती तात्कालीक. पूण जेजू पुनर्जीवन जालो, अख्ख्या संवसाराचो भरवोसो जालो. त्या दाळा देवा बापान ताका आनी ताच्या मुखांत आज आमकां जाप मेळ्ळ्या. कश्ट कुरीस आमच्या नव्या जिविताक आदार. कुर्सा विणें पुनर्जीवन पडना. कश्टा विणें आमचें जिवीत अर्थरायत. कश्ट मात्र आमच्या जिविताक अर्थ दितात आनी नव्या जिविताची सुरवात दिता. देव थोड्या फावटी कश्ट पिडा आमकां येवंक सोडटा आनी ह्या मुखांतर आमकां तो नितळ करता, आमकां तो जाप दिता आनी ताची खुशी करूंक आमकां प्रेरण दिता. देवाचो मोग आमकां सगळ्यांक आसा आनी देव आमचो मोग करता म्हणलें आमी सगळे जाणा. देव आमचो मोग करता आनी आमी सगळ्यांनी बचाव जावंक जाय, सर्गाक पावोवंक जाय म्हणून तो आशेता. पूण थोड्या फावटी ह्या प्रक्रियांत आमचेर कश्ट पिडा शिडा येता. देखून आमकां धाडिल्ली ही परिगत कोविड-19 कोरोना व्हायरस आमची जिणी बदलूंक ताच्या कुशा प्रमाणे जियोंक एक अवकाश म्हणून आमी चिंतया.
आमचे जिविताचे कश्ट आसात ते आमी समजोवंक, ते आमी मानून घेवंक हो एक अवकाश म्हणून समजोवंक या. तुमी जाणात भांगार बरें खरें अपूट म्हणून समजोवंक तें उज्यांत परकूंक आसा. आनी उज्यांत मात्र खऱ्या भांगाराची वळख ह्या खरें भांगार म्हणून आमकां स्पश्ट जाता. जोब पत्रियार्काची काणी आमी जाणाव. ताचेर कश्ट आयले पूण भावार्थान तो थीर रावलो आनी ताचो भावार्थ देवाक मेसवलो आनी तो देवाक मानवलो जालो. ते दाळा ताच्या कश्टांक, ताच्या पिडे सिडेक सर्गार्थान म्हणल्या प्रमाणे ताका झाप मेळ्ळी. आमचो देव आमची परिक्षा करता. आमचो देव कुर्सा मुखांतर जर तर ताच्या पुताक आमकां दिता आनी ताचो अपरिमोत मोग आमकां उगडापो करता, तर ह्या परिगतींत ह्या पिडेशिड्यांती देव आमकां ताचो मोग उगडापो करता, ताची कुशी जाणा जावंक कृपा दिता म्हण आमी समजोवया. एक याजक आपल्या याजकी रुपयोसाच्या दिसा ताका विचारल्या सवालाक ही जाप दिता. विचारल्या सवाल खंयचे? तुका याजक जावंक खंय तावन प्रेरण मेळ्ळें? आनी तो जाप दिता, हांव आल्तार भुरगो आसता आसतना निमाण्या शुक्रारा आमचो थोवळसो विगार आसुल्लो. इतल्या भक्तीपणान कुर्सा मुखार धिंबी घालन भोव भक्तीपणान ताणें कुर्साचो उमो घाण गेलो. आनी त्या दाळा म्हाका भोगलें हो एक शिकपी मनीस, तरणाटो मनीस कुर्सा मुळी दिंबी घालन क्रुसिफिक्सा मुखार रावन इतल्या भक्तीपणी ताणें उमो घाण गेलो. तशें म्हळ्यार कुरीस ताच्या जिविताचें केंद्र म्हणलें त्या आल्तार भुरग्याक समजलें आनी त्या दिसा ताच्या काळजांत देव आपोवणें रुतां जालें आनी तो मुखार एक याजक जालो आनी भोव अर्थाबरीत रितीन ताची जिणी जियोंक शकलो. कुरीस मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताक अर्थ दिता, आमच्या जिविताचे कश्ट समजोवंक आनी आमच्या जिवितांत भावार्थी जिणी जियोंक आमकां प्रेरण दिता. उडपी दियेसेज 8 वर्सां आदीं जाल्ली आनी शिवमोग्गाचो बिस्प जेराल्ड ह्या नव्या दियेसेसीक नवो बिस्प जावन आयिल्लो आनी त्या कार्यक्रमाक त्या वेदीचेर कॉमेंटेटर जावन हांव आसुल्लो. आनी त्या वेळार पयली त्या मागण्याची विधी आसली नव्या बिस्पाक क्रुसिफिक्स दिवची. भोव भक्तीपणान दिंबी घालून व्हडलो कुरीस तो ताणें काण गेलो, उमो दिलो आनी अशें आपलें मिसांव ताणें त्या दियेसीन आरंभ केलें. दुसरें कितेंच ताका दिवंक ना. कुर्सा मुखांतर आमचें मिसांव आमी आरंभ केल्यार कुर्सार उमकळ्ळो जेजू आमकां आदार दिता आनी आमच्या कश्ट आकातांती तो आमकां ताचो कुरपेचो कुमकेचो हात दिता आनी सगळें जें कितें आमच्या जिवितांत जाता तें बापाची खुशी म्हणून आमकां स्वस्थ करता. कुरीस आसा एकलो बरयणार म्हणटा, आमी वाचूंक आनी जियोंक जाय जाल्लो पुस्तक. आमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा आनी पवित्र पुस्तकांत पोरनो तेस्तामेंत, नवो तेस्तामेंत इतलो धाट पुस्तक आसा. पूण तो सगळो पुस्तक आमी एका क्रुसिफिक्साक पळयल्ल्या वेळी सगळो आमच्या दोळ्या मुखार येता. जर आमी तो वाचता, कुर्साक पळयता आनी कुर्सार तावन कितें आमकां संदेश येता, कितें तो सांगता जेजू कुर्सायल्लो तो आमी जियोंक प्रयत्न करता, आमी खरेंच क्रिस्ताचे पाटलावदारी. ते करून कुरीस जावन दी, आमी पळोवचो, आमी वाचचो आनी जियोवचो एक पुस्तक. जायत्या सांता भक्तांक कुरीस जावंक पावला तांच्या सांतीपणाचो एक कुरो, सांतीपणाक एक आधार. तुमी जायत्या संतांच्यो संतिणेच्यो इमाज्यो पळयल्यात आनी तांच्या हातांत कुरीस आसा. जावंक पुरो फ्रांसीस सावेर या हेर
आनी ह्या सांतांनी खुर्साचो संदेश प्रसार केलो, खुर्साचें जिवीत जियोंक प्रयत्न केले आनी ह्या वरवीं तांचें जिवीत आनी खुर्साचो संदेश एक जालो. आज जर खुरीस आनी आमचें जिवीत एक जाता तर आमी खरे क्रिस्ताचे फाटलावदार जाता. असल्या संतां पैकी सांत पावलूस एक आमकां आदार आनी प्रेरण. ताणें सांगिल्लें आसा, ताणें प्रसार केल्ली आसा सुवार्ता खुर्साचे जाणवाळे बागार हांव कसलोच संदेश दिवंक कुशी वरना म्हूण कोरिंतकारांक ताणें सांगिल्लें आसा. खुरीस लजेचो स्कांदल असो तरी आमकां क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक तो जाणवायेचो, देवाच्या मोगाचो, बोगसाण्याचो आनी समाधानाचो संदेश पसारता. देखून खुरीस सावंदी आमी वाचूंक जाय जाल्लो पुस्तक, खुरीस सावंदी आमी जियोंक फावो जाल्लो आमचो पुस्तक. आज भक्तीपणी आमी खुर्साची वाट केली, खुर्साचो मिस्तेर आमी नियाळ्ळो आनी खुर्सा मुखांत्र आमचें जिवीत अर्थाभरीत करूंक आमी प्रयत्न केलें. हांव 3 संगती सांगूंक खुशी व्हरतां. खुर्सातावन आयच्या दिसा आमच्या क्रिस्तांव जिविताक आमकां कशें प्रेरण जावयेत. पयलें, खुरीस सावंदी देवाचो मोग शिकचो आनी एकामेका सेवा करचो ही एक पुस्तक. देवाचो मोग खुर्सा मुखांत्र उगडावप जाता. आयच्या सुवार्थें तुमी आयकल्लें जावयेत. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें एकल्याच पुताक धाडलो आनी ताच्या पुताक खुर्सार ताणें उबारोवंक, खुर्सार मोरोवंक ताणें सोडलें. कित्याक ह्या खुर्सा वरवीं आनी जीं कोण खुर्साक पळयतात, देखतात आनी तो मिस्तेर नियाळतात आनी जियेतात तांकां देवाचो मोग उगडावप जावं. देखून खुर्सातावन आमी देवाचो अपरी मोग शिकोवंक जाय. देवाचो हो मोग शिकोवन एकामेका सेवा करून आमचें जिवीत अर्थाभरीत करूंक जाय. देखून खुरीस सावंदी मोगाचें हातेर सेवा करूंक आमकां आदार. आमी जर तर आमचें भक्तीपण, आमचें शांतीपण इगर्जेन मात्र मागण्या वेळार मात्र दवरता, पूण मागण्या उपरांत इगर्जेंतल्यान भायर गेल्या उपरांत आमी तें सेवेंत दाखयना, आमचो मोग असंपूर्ण. मोग सेवेंत संपूर्ण जाता. बरो समारितान जाल्ल्या दिसा जाल्ल्या घडये आमी देवाचो मोग करचो आनी पेल्याचो मोग करचो हातूंत फरक उणो जाता. देखून खुर्सातावन देवाचो मोग शिकयांक आनी पेल्याचो मोग करूंक, तांची सेवा करूंक, गरजेवंतान पावोवंक ह्या खुर्सातावन प्रेरण जोडया. तवळ खुर्साची महिमा आमी समजतल्या आनी हेरांक खुर्साचें व्हडपण समजोवंक आमी आदार जातल्या. दुसरो विशय आसा, खुर्सातावन आमी बोगसाणें जोडूंक आनी बोगसाणें हेरांक दिवंक शिकया. आतांचो पाप साहेब बोगसाण्या विशीं, देवाच्या काकूळते विशीं आमकां फाटल्या 8 वर्सांत हांव शिकोवन आयलां. ताणें सांगिल्लें भोव अपुर्बायेचें उतर, देवाक बोगसून पुरो जायना. आमकां देवाचें बोगसाणें विसारन पुरो जाता, पूण देवाक केदिंगस बोगसाणें दिवन पुरो जायना. जेजू मुखांत्र ताणें सगळ्यांक बोगसाणें दिलां. कोणाचीच पातकां जेजून हांव बोगसिना म्हणून सांगूं ना, बगार हांव तुका बोगसितां म्हणून जेजून सांगलां. आनी आज ह्या प्राजिताच्या संस्कारा मुखांत्र देव ताची काकूळत, देव ताचें बोगसाणें आमकां व्हडशें करता. देखून प्राजीत काळार एक बरें कुमसार, सुटावें कुमसार देवाचें बोगसाणें आमकां अनुभव करूंक आनी हें बोगसाणें हेरांक दिवंक आमकां अवकाश आनी आदार जावं. जेजून खुर्सातावन शिकयल्लें भोव अपुर्बायेचें लिसांव आसा, बोगसाणें. बापा तांकां बोगसी, जें ते करतात ते नेणांत. आनी हें उतर आयकोन रोमी शतापती पर्यंत म्हणालो, हो खरोच सावन देवाचो पूत. कित्याक जेजून दुस्मानाक बोगसिया म्हणून उतर सांगिल्लें मात्र न्ही, शिकयल्लें मात्र न्ही, तें करनी दाखयलें. आनी
मोगाळ भाव भयणीनो, कुर्सातावन कुर्सा वाटेतावन देवाचें बोगसाणें आमच्या काळजांत मोग करया. आनी कोणाक पळय आमी बोगसूंक आसा, कोणाक पळय बोगसूंक आमकां कश्ट जाता, तांकां बोगसूंक ह्यास जेजूतावन कुर्सायल्ल्या आमच्या तारोकातावन आमी प्रेरण जोडया. आनी अशें कुरीस जावन दी एक गुर्तू, कुरीस जावन दी आमकां एक प्रेरण बोगसाणें जोडूंक आनी बोगसाणें दिवंक. आनी तिसरो विशय, निमाणो विशय आसा, कुर्सातावन आमचो क्रिस्तांव भावार्थ घट करया. आमी भावार्थी जावया आनी हेरांकी विशेशतान आमच्या कुटुंबांत आमच्या ल्हानांक मालगड्यांत आयलो तो भावार्थ जिवाळ दवरूंक आनी आमी सगळे भावार्थाचे दिवे आमच्या परिसरांत जावंक आमी प्रयत्न करया. भावार्थ सुवार्थेचो उजवाड देखून जर आमच्या कुटुंबांत भावार्थ अस्कत आसा, आमी भावार्थाचो उजवाड चड करया. आतां भोंवती काळोख आसा आनी हो काळोख निवरावंक हांगासर 20 दिवे घाल्यात. आनी चड आमकां दिसाचे तर चड आनी चड 20 दिवे आमी घालूंक जाय, उजवाड हाडूंक जाय. जर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या परिसरांत, आमच्या वाड्यान भावार्थ उणो आसा, कुर्साचो मोग ना, थंयसर आमचो भावार्थ आमी चड करया. आनी ह्या भावार्था मुखांत्र आमचे भोंवती, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत भावार्थाचे दिवे जावया. आनी अशें दोंगरार बांदिल्ल्या शहरा बरी आमच्या भावार्थाचे आमी चिंतप, हेरांक दिवंक प्रयत्न करया. आनी आमकां पळोवन हेर भावार्थी जावं दी, भावार्था लागीं येवं दी. देखून आमच्या मोदें आसलेली टिका, नकारात्मक वायट चिंतप सांडया. पॉजिटीव थिंकींग, बरें चिंतप, कुर्सातावन जेजून शिकयल्लें बरें चिंतप, मोग, बोगसाणें आनी भावार्थ आमी शिकया. हांव एक कवन वाचून हें प्रवचनाकेन करता. कुर्साची महिमा आमी गावया, कुर्सायल्ल्या तारोकाक नमन करया. सोम्याचो खुरीस गुर्तू मोगाचो, सोम्याचो खुरीस गुर्तू त्यागाचो, सोम्याचो खुरीस गुर्तू कश्टांचो, सोम्याचो खुरीस गुर्तू जैताचो, सोम्याचो खुरीस गुर्तू शांतीचो, सोम्याचो खुरीस गुर्तू कुरपेचो, सोम्याचो खुरीस गुर्तू स्वताचो, सोम्याचो खुरीस गुर्तू नितीचो. कुर्साची महिमा आमी गावया, कुर्सायल्ल्या तारोकाक नमन करया. आमेन. देवाचें उतर आटापचो पुस्तक बायबल, तातूंत पोरनो सोलो, नवो सोलो दोन विभाग आमकां पळोवंक मेळटात. पूण कुरीस हातांत घेता आसतना सगळो बायबल आमच्या दोळ्या मुखार येता. कुरीस देवान आमकां जिणी नितळ करूंक दिवचें एक आयत सोम्या जेजून आमची सोडवण ताच्या मुखांतर केल्ली. प्रस्तुत काळार आमच्या जिणेंत ह्या कोविड-19 वरवीं जायते कश्ट संकश्ट आयल्यात आनी ही आमकां एका रितीची कुर्सावाट. आमी कशें आमच्या जिणेंत आयिल्ले कश्ट स्विकार करून सोम्याच्या मेटांनी चलता आसतना आमच्या जिणेची कुर्सावाट आमी चलतां. भोव अपुर्ब्याच्या उतरांनी जिविताचीं गणितां आनी पवित्र पुस्तकाच्या उल्लेखांनी आमकां बरो प्रसंग दिला. प्रेरणादायक सांजुजे सेमिनरीचो रेक्टर भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो बाप तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. दावेस तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काण विनगो करता. उपरांत सर्ती घाल ताची आंग वस्तू तांचे मदें वांटून घेता. ओ दोगलो आमी पिंचो नाका, हाका आमी सोडती गेल्या. हांव जिखलो, हांव जिखलो.
रक्ताक चिडकारलो दोगलो बलात्कारान ओण काडटाना जेजूचे गाय सर्व जिवाळले आनी रक्ताचे वाळ जाले. ताच्या की सड आंगार कनिश्ट वस्तूर सयत नासतना जेजूक जमलेल्या लोकां हुजीर विणगो केल्लो. दूख लज आनी अवमर्याद सांगाता जाल्ली. जेजूचे मोगाचे मनीस संबंदीक ताणें गूण केल्ले, ताचे संगी दादोशी जेवलेले, ताच्या स्पर्शान नवें जिवीत मेळ्ळेले. हें कशें सोंसतेले? पूण जेजू सोंसतालो आमचे खातीर, आमी येदोळ केल्ल्या आनी फुडें करूंक आसच्या पातकां खातीर, एका उतरान सगळ्या मनशा कुळा खातीर. घडीत धवे. आयच्या संवसारांत अत्याचार, अन्याय, अक्रम, मादक वस्तू सेवनचें सदांचें जावन गेलां. भारताच्या कोर्टांनी इतलीं प्रकरणां भरून गेल्यान की 2018 इसवेंत फकत 17,000 प्रकरणांचें विचारण पूर्ण केल्यारी आतां 1,30,08,000 अत्याचार तशें इतर प्रकरणां विचारण करूंक वा इत्यार्थ करूंक बाकी आसात. आमच्या देशांत प्रति 5 मिनटांक एक लैंगीक दौर्जन्य वा अपराध चलता. फाटल्या वर्सा म्हणजे 2019 इसवेंत फकत 6 म्हयन्यांनी स्त्रियो आनी भुरग्यां वयर 24,000 प्रकरणां दाखल जाल्यान. अत्याचारा विरोध आमची माध्यमां क्रायम स्टोरी, क्रायम न्यूज असल्या कार्यक्रमांनी अत्याचाराची तशें मादक द्रव्यां सेवनची गणितां रंगोवन प्रसार करतात. स्त्रियांचें शोशण खंयचे रितीन करियत म्हणलें धारावाही मुखांतर पिंतरावन लोकांची मनां पाड करतात. तर मोगाचें न्हू. आमचो देश बऱ्या उद्देशाक मेटां घालून आसा की ह्या अनैतीक अपराध निरंतर करूंक म्हणलें आमी सर्वांनी चिंतून मुखलीं मेटां सत्रायेन आनी हळवायेन काडची गरज आसा. हें आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा पासून तशें बियाविणे दीस सारूंक वडिलांचें मार्गदर्शन प्रमुख विशय जावन घेवची गरज. मागणे. परिसरांत, देवळांत तशें काजारा सोबणाक मनसुगेचें नेसाण, वडिलांची देख, भूतबाळ, बरी साल समकण सदांच आसूं दी. जेजू तुवें शिकयल्लीं सांतीपणाची जिणी जियोंक आमकां करपा दी. सोम्या काकुदाम चिकर सदैव मागता उपकार कनसे गाय मुझ्या कळसाण कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. आमच्या बापा तू सर्गा राजाच्या भुरग्यांक तुज्या तू बापूय मोगाच्या. आमच्या बापा तू सर्गा राजाच्या भुरग्यांक तुज्या तू बापूय मोगाच्या. बापूय मोगाच्या तुका कुर्तीच्या दयाळ कारोका मनशा कुळाच्या. आमच्या बापा तू सर्गा राजाच्या भुरग्यांक तुज्या तू बापूय मोगाच्या. 11वें स्तेसांव कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणटले त्या सुवातेर जेजूक कुर्सार खिळायलो.
किळ्यांची निष्ठुराई वर्णूंक असाध्य. ते किळे मांस आनी हातां पांयांची हाडां शिंदून पाशार जाताना ती दूख सोसूंक जेजूक बापाचो आदार मेळ्ळो आसतलो. ती भिरांकूळ दूख सामान्य मनीस एक घडी सयत सोसूंक सोंकचो ना. जेजूक विवस्त्र कर्ण खुर्सार न्हीद आयलो. किळे मारचो जागो जेजूच्या हाता ताळवेक पावना जालो. देखून फोर्सान ह्या बलात्कारान किळे मारच्या जाग्याक आत ओडून ताळवेक किळो मारतना शिरो तुटल्यो. जेजून आक्लासाची बॉब मारली. भिरांकूळ ते वळवळे आनी ती दूख. घडीत इकरावे. किळे रागाचे, गर्वाचे, फारीकपणाचे, मोसराचे ह्या संवसारांत, परिसरांत, शेजारा, कुटुंबांत सदां एका नंतर एका तरान मारणच आसात. सोंसतलो पापाचो सोंसता, मारतलो किळ्यांची गंभीराय केन्नाय लेखिना. दुसऱ्यांच्या जिवाचो हुस्को आसलेलो एक मात्र सोजेर जो वाऱ्या सैनांत कमांडर जावन निवृत्त जाल्लो पायलट, तशें कॅप्टन वसंत साठे कॅलिकट विमान देंवोवच्या फुडें ताणें आपणा विशीं चिंतलें ना. दुसऱ्या दिसा आपल्या आवयच्या जल्मा दिसाक आपूण आसतलो म्हणलो बरोवचोय व्यर्थ जावन गेलो. वसंत साठेन कॅलिकट आंतरराष्ट्रीय विमान निल्दनांत एअर इंडियाचें विमान देंवोवंक कितले प्रयत्न केल्यारय विमानाची गेर बदली जाली ना. देखून ताणें आकाशार सबार सुत्तू ह्या बोवाडो काडून पेट्रोल खाली केलो. थोड्याच घडयांनी पेट्रोल मुक्तातें जाणा जावन ताणें विमान लँडींग करूंक प्रयत्न केले. पूण विमान नियंत्रणाक आयलेंच ना. तक्षण ताणें इंजीन बंद केल्ल्यान 100 वयर जाणांचो जीव साठेन राखलो आनी पेल्या खातीर आपणाकच ताणें बली भेटयली. हे घडीत 3 किळ्यांचेर उमकाळलेल्या जेजूचें स्मरण करताना मागणे. जेजू निरपराध्याक अकमन कन सक्टा मुखार कुर्सार मारचें आजकाल संवसारांत सदांय चलून आसा. कोणेंगी केल्ल्या पथकाक आत्वोसू एकलो फरेकपण दिता. असलीं कृत्यां करतल्यांक तुस परिवर्तन कर सोम्या. सोम्या काकुळदामची कर. सोम्या काकुळदामची कर. सदैव मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजात कुर्सार जाल्ल्या जेजूचे. आमचे घर मोगाचे घर देवा तुका भेटयले घर. आमचे घर, आमचे घर, आमचे घर, आमचे घर दुर्बोळे घर देवा तुका देणारी भोव. आमचे घर, आमचे घर, आमचे घर, आमचे घर तुझेच ते घर. विज्ञान वरा सांभाळणवो. आमचे घर, आमचे घर, आमचे घर. जेजू कुर्सार प्राण करता. बाबा तांकां अक्षी कित्याक ते कितें करतात म्हणून ते मेळत.
सर्व संपले. बाबा तुझा आत्मा तुझ्या हातात ओपसून दिता. कुर्सार काळताना जेजूक लज आनी दूख सांगाता बोगताली. कुरीस नीट करन तो फोंडांत फरसान घालतना ताच्या सगळ्या कुडीची दूख परत हुस्कोंक लागली. 3 वरां पर्यंत मरणाची ओडी भोगून त्या कर्कट्या वोतांत कोश्टोच्या जेजूक एक घडी आमी नियाळ्या. आमची निमाणी घडी अशीच कळवळ्यांची आनी वळवळ्यांची जायत तर आमची स्थिती कशी आसात? आमच्यान चिंतूंक सयत जायना न्ही. घडीत 12 आयसीस उग्रगामींच्या हातान पडलेले तांच्या क्रूर दिश्टेक आडरावलेले कोणी जिवंत फाटीं आयलेले नात. क्रिस्तांवांचो संहार केल्ले तितलो तांणी दुसऱ्या कोणायचो केल्लो ना. गळ्यान कुरीस जावं या जेजूचे पिंतूर असलेली रेलीक या आर्लूक जावं क्रिस्तांवां लागीं मेळ्ळ्यार तांची गत विवरूंक असाध्य. त्या असंख्यात मार्तीर मेल्ल्या निरापराधी क्रिस्तांवां खातीर मागतना फिलिपिन्स गांवांत मोर्नाची आनी एक कूस आसा. थंयसर प्राजीत काळार तेसावां आंगवण्यो केल्ले जायते जण जेरबांद ह्या खुर्सार मारून घेतात आनी आंगवून फारीक करतात. थोडे फावटी रगात वाळोवन खुर्सार मरण पावल्ले आसात. हे दोनी संदर्भ आमची सुम्याताय ओडणी आनी मोग चड बोळादीक करता न्ही. मागणे आयसीस या इतर उग्रवादीची संघटना भारतांत आपल्या अस्तित्व तीर करच्यार आसात. तशें केदींच जायना जावच्याक भरपूर मागणे सदां करची गरज आसा. जेजू मागण्याद्वारे आमचो देश सर्व विघ्नांतलो निवार.
सुम्या काकुळता आमची कर सुम्या काकुळता आमची कर सदैव मय मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे जेजू सोम्या मुझ्या बावा कुर्सार कित्याक उमकाळताय कस तुझे कशे परिहार करू कशी दिव तुका सहाय कशी दिव तुका ससाय जेजू सोन्या मोजा बाबा कुर्सार कित्याक उमकाळता कस तुझे कशे परिहार करू कशी दिव तुका सहाय कशी दिव तुका सहाय जेजूची कूड कुसवली देऊन आवय मुरी मायेच्या हुसक्यार दितात. परत तीस सिम्यांची उतरां मोरयेच्या मोती पड्ड्यार येतात. देवान या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करसो एक गुर्त कसो नेमला आणि दूख एक दारीचे तलवारी बरी तुझेय काळीज वापसितले. कसली ही काळीज कडोवची घडी खुर्सा वाटेर पुताक पोटलून धਰਨ रडया म्हण मुरयेक भोगल्यारी कठोर काळजाचे शिपाई थंयसर आसतना एक मॅट मुखार काडूंक सयत तांणी तिका सोडलें ना. फकत तूं दोळ्यांनी जेजूच्यांनी मुरयेची भोगणां आशार पाशार जाल्लीं आनी आतां मारांनी बेसां जाल्ली 3 वरां आकलासा सवें कुर्सार उमकाळलेली जेजूची कूड मुरयेच्या हातांत आसतना एके आवयक कितें भोगा नाका. घडीत 13 कोरोना व्यापक जावन कितलेशे युवक प्रायस्त दादले स्त्रियो आनी चलयो मरण पावल्यो. 18 तावन 40 वर्सां प्रायेची तशें 60 वर्सां उतरलेली समासम कोरोना वरवींच मरण पावल्यान. ह्याच वेळार उत्तराखंड राज्यांच्या पित्तोरगढ जिल्ल्यांत एक संगत घडली. एका गुड्यार तावन व्हड एक फातोर कोसलून पडलेल्यान शिवन म्हणल्या ग्रामांत काम करतलो 30 वर्सांचो तरणाटो मरण पावलो. पूण ताची निर्जीव कूड ताच्या गांवांत पावोवंक शिरांदरीचो पावस आसलेल्यान आनी भूंय थंयसर कोसलून पडलेल्यान वाहनां रस्त्यार देवचो संदर्भी नाटलो. असल्या संदिग्ध घडये इंडो टिबेटियन गडीचे पुलीस तरणाट्याची कूड ताच्या गांवांत पावोवंक आनी ताच्या घरच्यांच्या हातांत दिवंक आयते जाले. तक्षण तांणी वाश्यांच्या आदारान चट्टो निर्माण करून ताचे वयर तरणाट्याची निर्जीव कूड न्हिदावन 8 जाणां सोजेरांनी 8 वरां चलोवन 25 किलोमीटर पयसच्या तरणाट्याच्या गांवाक पावयली आनी ताच्या घरच्यांच्या हातांत दिली. कसली ती गडी जायनाका. आवय बापायक आपल्या पुताची निर्जीव कूड हातांत घेता आसतना कोरोना व्हायरस विस्तारले संदर्भी असली गडितां निरंतर घडता आसतना आमकां देवान राखलेल्याक खंयच्या उतरांनी आमी अर्गां पाठोवची. मागणे जेजू तुवें बगलेली दूख
आनी मोरयेचे अकलास नियाळतना आमकां सर्व वायटा विघ्नांतावन पिडे शिडेतावन निवारलेल्याक अर्गां दितां. आमचें जिवीत तुज्या आदारान मुखार वचून दी म्हूण मागतां. सुम्या काकुर्द आमची कर, सदैव माये मागतां उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचे. Saudavéns Tessão, Jesus de couro, Mickey Pitado. मेल्ल्यांक मातयेक पावोवची रिवाज विशिश्ट रितीन सोलोवन व्हरची ती आदीं तावन आसली. फोंड काडून निर्जीव कुडीक मातयेक लावची रिवाज आयले वरची. जेजूच्या काळार पोकोरलेले फोंड आसले. जेजूक दवरलेलो फोंडी कांय त्यास खातीर पोकोरलेलो न्हय. तो फोंड जेजूक कुर्सायिल्ल्या जाग्याक लागींच आसलो देखून आरिमातेच्या जुजेन आनी निकोदेमान जेजूची निर्जीव कूड त्या फोंडांत दवरली आनी फोंडाक शिळात थांपून ते घरा गेले. निमाणो संस्कार. आजकाल मेल्ले कुडीक फावो तो मान गौरव ह्या संस्कारय मेळना. कित्याक जिवेशी मारचें या दुसऱ्या घरना दुडू दिवन मारोवचें हें सदां म्हणलें बरें चलून आसा. थोडे फावटी मनशाचो राग इतलो उमाळून येता की घडयेन रागार जाल्ल्याचें सैरण चुकता. तेन्ना हाताक मेळलेल्या हातेरान जीवच बली घेतात. कोणी जिवाक बादा करून घेवंक नजो म्हणल्या बऱ्या कारणाक लागून कितलेशे लाख रुपये खर्चून मंगळूरच्या उळ्ळाळ संख्याक दोनी कुशींनी लोंकडाची वोय तशें CC कॅमेरा घालून जीवघात करतल्यांक वा हेरांचो जीव काडटल्यांक आनी एक नव्या जिविताचो अवकाश दिला. पूण मना आनी मनस्थिती बदली करची सकत देवाक मात्र शिवाय हेरांक आसची भोस अप्रूप. जीवघाताची चिन्नां वा कोणाचेरय राग द्वेश दवरून पेल्याच्या जिवाक बाधा करच्या अपायातावन देव आमकां राखून दी म्हूण मागया. मागणे. जेजू
तुका निके पिल्ल्या फोंडान बापान उरोंक सोडलें ना. तिसऱ्या दिसा तुका जिवंत उठयलो. आमची सर्व मागणी तुजे समोर आमी दवरता. एक दीस आमचेंय पुनर्जिवंतपण आसतलें म्हणल्या बरवशान आमची जिणी नंदन कर. सोम्या काकोत आमचे कर. सोम्या काकोत आमचे कर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. आमकां सदा लाभसो तो दुखूंक जायना मेजूंक मेळना वर्णूंक न्हय जावचो. इतलो अपरिमी देवाचो मोग तो आमकां सदा लाभसो. दयेकर नायका तुम्ही कुर्सावट्याच्या भक्तेपणात भाग घेतलो. जायत तो वेळ 5 वरां आनी दोळपर्यंत तुम्ही तो भाग घेवन आसात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां कुर्सावट्याचें भक्तेपण भोव अपुर्बायेन करूंक कुमो केल्ल्याचो हांव उपकार बावडूंक आशेता. श्री प्रेम कुमार आनी ताजो पंगड आमकां कुर्सावट्याचो नियाळ गणिता मुखांत्र दिवन आनी कांतार गावन तांणी आमकां आदार दिला. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक ताळयो तांकां दिया. ह्या स्तेसावाक संबंध जाल्ले द्रश्यावळी श्री विन्सेंट फेर्नांडीस मोगाचे लारा हाचे तावन ताच्या पंगडा तावन केल्ली आसात. देखून ताच्या आनी ताच्या पंगडाकी देव बरें करूं म्हणटा. ताकाय ताळयो वेता वेता आसना. मागीर आमकां कुर्सावट्याच्या भक्तीपणा पयलें थंयसर कंतारां गायिल्लीं आसात ऑल्बिन डिसोजा आनी तांच्या पंगडान ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आसल्या कडेन वेता वेतानात तुमी ताळयो पेटून वशेता. आनी तशेंच आमकां माध्यमा मुखांत्र हे कार्यक्रम सगळ्यांनी मस्त लोकांनी पळयल्ले आसा. डिवायन वर्ड TV मार्फत युट्यूबा मुखांत्र आनी ताका आदार दिल्लो आसा डिवायन वर्ड TV हाचो मालक श्री स्टीफन मेंडीस आनी जॉस्विन. ताका देव बरें करूं म्हणटा आसतना फाटल्या दिसांनी प्रचार करूंक आमकां आदार दिला स्टॅनली डिकोना आनी ताच्या पंगडाकी हांव हांगासर देव बरें करूं म्हणटा. व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी मुखांत्र ताणें हे कार्यक्रम भोव अपुर्बायेन आमकां करून दिला. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा.